लिडिंग हॉटेला खातीर दिल्ल्या तेरेखोलच्या जमनीक कुळां लागिल्लीं आसा काय ना तें तपासपाक हायकोर्टान उपजिल्लो अधिकारी आग्नेल फर्नांडीसाक चवकशी अधिकारी म्हूण नेमिल्लो. लिडिंग हॉटेल्सान 12,18,000 चौखण मेत्र जमीन घेतल्या. 6,33,000 चौखण मेत्र जमनीचें कूळ स्टेटसा विशीं ताका चवकशी करपाक लायिल्ली. ताणें दिल्ल्या रिपोर्टाचेर कायदे तज्ञ उलयले. हायकोर्टान खंय कुळां लागिल्लीं आशिल्लीं काय ना तेंच तपासपाचें काम इन्क्वायरी ऑफिसराक दिल्लें. मात चवकशी अधिकाऱ्यान खंय चवकशेची शीम हुपून कुळांचे पुरावे तपासपाची आबूजपणां केल्यांत. हो रिपोर्ट जाला पळय खरोखर म्हणजे एक कूळ विरोधीच हो रिपोर्ट आसा आनी जी जबाबदारी ह्या अधिकाऱ्याक दिल्ली त्या अधिकार कक्षे भायर वचून हाणें निर्णय दिला, आपलो रिपोर्ट दिला अशें म्हाका दिसता. मुळात प्रश्न असो उबो जाता की तेरेखोलची जमीन जी आसा ती कल्टिवेट कोण करतालो? जमीन मालक भाटकार केन्ना कल्टिवेट करूंक थंय गेला? तेरेखोलच्या जमनी संदर्भान खूब नाका जाल्ल्यो गोश्टी घडल्यात. भितर मंत्री इनवॉल्व आसात, भितर आमदार इनवॉल्व आसात आनी सगळी कडेन एक करप्शनचें एक अशें जाळें तयार जाल्लें आसा. तुम्ही जशें म्हटलें मंत्री बिंत्री सगळे इन्वॉल्व आहा. खूब जाण भितर इनवॉल्व आसात. त्याचो प्रभाव ह्या रिपोर्टाचेर पडला. पडूं येता. म्हाका तें दिसचें पडटा कदाचित हो इन्क्वायरी जी पळय केल्या ज्या व्यक्तीन ज्या अधिकाऱ्यान जी केल्या त्या इन्क्वायरीचीच इन्क्वायरी करची पडटली अशें दिसता म्हाका. संदीप जॅक्स हाणें जो रिपोर्ट दिल्लो तो रिपोर्टान ह्या रिपोर्टान तफावत कित्याक? आदोगाद गुरू शिरोडकार म्हणटा कुळांक काडून उडयतना फ्रॉड जाला. ही लँड जी पळय आसा ते मनीस टॅनंट काय टॅनंट न्हू हो ताका अधिकार दिवंक ना करपाक. ताका अधिकार इतलोच दिल्लो की तूं फायंड आवट कर की 1990च्या पयलीं ही प्रॉपर्टी टॅनंटा कडेन आशिल्ली काय ना और टॅनंट वेस्टेड वीथ द टॅनंट. दीस प्रॉपर्टी which was vested with the tenant can be declared as non-tenanted when it is already purchased. This is the main question. As non-tenanted when it is already purchased. And that is also in the year 2007. This shows there is some fraud. What the Deputy Collector Agnello Fernandes has stated is correct at law. A name in the tenancy column of Form 1 and 14 does not give any conclusive proof. But Agnello Fernandes was not deciding any landlord-tenant dispute. He was an inquiry officer. The fact of the matter is, Agnello Fernandes should have gone into the entire aspect and found out whether there are such frauds and or the tenants have connived with the landlords. हांगा जमीन मालकान कुळांचेर केस घाली की तांची नांवां चुकून लागल्यात. सो ऑलरेडी आमची नांवां थंय 1 and 14 फॉर्मान आशिल्ली आनी ती 1 and 14 फॉर्मांतली नांवां डिलीट केली गेली. सो सेक्शन 7 सकयल डिक्लेरेशन घेवपा खातीर आमकां धडपड करपाची गरजच नासली. आमकां जेन्ना दिसतालें तेन्ना आमी ती डिक्लेरेशन घेवंक येता. आमचो रायट अबादीत आशिल्लो, अचानक हो रायट डिलीट करून हो रायट आमचो काडून घेतल्या कारणान ती टॅनन्सी फ्री जाली. सो हो जो रायट आसलो हो ह्यो जमनी ज्यो आसा त्यो टॅनंटेड फ्री आसा वो ना एज ऑन 2/11/1990 हें पळोवप गरजेचें आशिल्लें. जो मेरेन भाटकार कुळांच्या स्टेटसाक चॅलेंज करिना तो मेरेन कूळ डीम्ड कूळ. तो मेरेन ताका कुळाचो अधिकार. ताच्या स्टेटसाक लिगल चॅलेंज दिल्यारूच पुराव्याचो प्रश्न उप्रासता. कायदे तज्ञांच्या कोतान तेरेखोला गोल्फ कोर्सावयल्या कुळांची नांवां हांगची थंय करून फ्रॉड जाला आनी इन्क्वायरी ऑफिसरानूय चवकशेच्यो अटी आनी मर्यादेची शीम हुपून आबूजपणां केल्यांत. इन्क्वायरी रिपोर्टा वयल्यान कुळांच्या हक्काचो नवो वाद. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.